विसा उपरांत परत येवकार दिवचल मतदारसंघात जे निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी पंच नगराध्यक्ष नगरसेवक आसा तांच्या बरोबर डॉक्टर सरोज पांडेची बसका बिरेस्तारा दिवचल पालिकेत थळाव्या आमदाराच्या हजेरीत जाली। भाजपाच्या दौऱ्याचो भाग म्हण डॉक्टर पांडे गोंयांत दौऱ्याक आयल्या अशी माहिती भाजपाचे म्हणयारे सदानंद तानावडेन दिल्या। आरडेक्सको खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। डॉक्टर सरोज पांडे ही गोंयांत नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी ती गोंयांत 2 दिसाच्या दौऱ्यार आयली। काल पासून तिचो दौरो सुरू जाला। काल सुरवातीक आमी महिला मोर्चा आमची जी आसा गोंयची स्टेट महिला मोर्चा त्यांची बैठक केली। त्याच्यानंतर कुंभारजुवा मतदारसंघातलो बूथ नंबर 37 करमळी गांवातलो त्या बुथाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक तिने घेतली। त्याच्यानंतर मये मतदारसंघात आमचे जे मंडळ समिती आसा ह्या मंडळ समितीची बैठक चोडणा हांगासर काल केली। आज सकाळी तिची मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक जाली आणि त्याच्यानंतर आम्ही नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जे कमिटी आसा आमची त्या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमिटी बरोबर तिची बैठक झाली आणि आज आम्ही हांगा दिवचले मतदारसंघातले जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात म्हणजे आमचे पंच असतात, नगराध्यक्ष असतात, नगरसेवक आसा ह्या सगळ्या बरोबर एक बैठक आज आम्ही हांगा दिवचलेन घेतात। हो बेजिकली तिचो जो प्रवास आसा तो बेजिकली ऑर्गनायझेशन संघटनेच्या दृश्टीतलो प्रवास आसा। ऑल इंडियन बीजेपीन अशें ठरयल्लें आसा की सगळे जे महामंत्री आसात ऑल इंडिया नॅशनल महामंत्री तांच्यांनी प्रत्येक स्टेटी भितर किमान एक वर्सांच्यान एक तरी विजीट 2 दिसाचो दौरो हो तेंच्यांनी करूं जाय। त्या दृश्टीन आजचो दौरो आसा। गोंयांत हेचे पयलीं आमचे महामंत्री नॅशनल महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन येवन गेले। मिस्टर रामलालजी संघटन मंत्री आमचे ऑल इंडिया ते येवन गेले। कैलास विजयवर्गीय येवन गेले आणि आज डॉक्टर सरोज पांडे ही आज आमच्या गोंया भितर तिच्या नॅशनल महामंत्रीचो जो दौरो आसा त्या निमित्तान हांगा आसा। नाही कशें आता वी हॅव नॉट इलेक्शन 2019 आसा लोकसभा पण हें आमी ऑलमोस्ट 1 वर्सा पयलीं सुरू केल्लें आसा। देशभरान केवळ गोंयांत येता अशें न्ही देशभरान सगळी कडेन फिरप सारण 1 वर्स जातकच परत तेंचो दौरो सेम वे ते सर्कल पूर्ण जालें की मागीर पयलीं जो आयिल्लो तो परतून रिपीट जातलो दर 3 म्हयन्यांक। सो वर्साक सारण एक 4 महामंत्री हे आमी जे संघटनेचें काम करतात ते कितें करपाक जाय खंय कमी आसा हें पळोवपाक लागून बेजिकली येतात ते चूज करतात। म्हणजे एखाद लास्ट टायम जो महामंत्री आयिल्लो तो समजा दिवचले आतां ही दिवचले आयली जाल्यार परत दिवचले कोण येवचो ना दुसऱ्या मतदारसंघात। प्रत्येक वेळार वेगवेगळ्या मतदारसंघात वेगवेगळे बूथ वेगवेगळे हे आमचे अशा तरेन आमी करतात। कोई काम नहीं रहता है, बहुत आराम रहता है, ऐसा मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने तीनों इलेक्शन में काम किया।